जे इल्लीगल आहा ते इल्लीगल. आता लीगल इल्लीगल हे कन्सर्न डिपार्टमेंट ठरयता. सील जर केला जाल्यार ते इल्लीगल. आणि हांवें पयलीं सांगलां की जे म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीचे अशी जर जे बज केस जाले ते प्रमाणे जर आसत जाल्यार ते बंद करपाची गरज आहा आणि ते प्रमाणे म्हाका दिसता ती एक्शन घेवप चालू आहा. आतां हांवें एक बायट ऐकल्या एक्स चीफ मिनिस्टर लक्ष्मीकांत पार्सेकराचे. तो म्हणटा कितें आमचो हसरो आमदार त्यांनी एक बायट दिल्ली म्हणून. सो म्हाका दिसता तेका हांव हसता ते खूब एलर्जी आहा. कित्याक म्हाजी एक नेचर ते एक म्हटल्यार हसमुख म्हटल्यार कशें आसता वायट टायमार सुद्दां तूं हसत राव, स्मायलिंग फेस राव, ते एक कला आसता आनी हॅप्पी म्हणजे ती तुका कळपाक जाय. सो तेका कितें एलर्जी आनी कितें प्रॉब्लम आहा तो म्हाका कळना. हांव द ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम कित्याक तो सिनियर. पूण म्हाका दिसता मदीं मदीं तो व्हांवता कित्याक मे बी एज तेजी फुडें फुडें वचत आहा तेका लागून ते मातशें ते मायंडसेट तेजी हालप चालू आहा. सो जेन्ना तूं इल्लीगल करताय तेन्ना ते गोष्ट इल्लीगल. इल्लीगलाक हांव काय करूं शकना, ते डिपार्टमेंट पळयता. कोणाचेर आरोप करप हे इजी आसता पूण स्वता जेन्ना करता तेन्ना हांव मुद्दम कित्याक सांगता त्यांनी जेन्ना आतां बायट दिले एक की ते आपली जमीन न्हू तो आगर एक पयली. हांव केन्नाच कोणाच्या अगेन्स्ट आनी केन्ना आयज मेरेन उलोवंक ना. पूण जेन्ना परत परत अगेन्स्ट उलोवंक स्टार्ट करता तेन्ना आमचें खंय तरी आमकां उलोवचें पडटा. म्हाका दिसता जेन्ना तो सांगता आपली जमीन आनी आपूण लिजार दिले जाल्यार म्हाका सगळी परमिशनां जी आहात एक्सायजाची जावं किंवा पंचायती जावं ती त्याच्या स्वताच्या नांवार आहा. सो कोण कल्प्रीट कोण ना हे डिपार्टमेंट आनी सरकार ठरयतलो, आमी ठरोवंक शकना. सो रिक्वेस्ट करता तुमच्या माध्यमांतल्यान जे स्टेटमेंट्स करता पळय तेन्ना तेणी सांबाळून करचे. कित्याक आयज मेरेन ताका रिस्पेक्ट दिला, हेच्या फुडें दितलो. पूण जर तो आउट ऑफ वे वयता जाल्यार हांवूय आउट ऑफ वे वचपाक रेडी आहा. जे आयज गोश्टी घडटात तेचेर कळटा मोटीव कितें आहा तो. आनी त्या टायम प्रमाणे म्हाका दिसता आमच्या डिपार्टमेंट कन्सर्न डिपार्टमेंटान रायट स्टेप रायट डिसिजन्स कोस्टल बेल्टाक घेवप चालू केल्ल्या आनी ही बरी गोश्ट. आनी आमचो सरकार आहा तो बरें काम करप चालू केल्ल्या.